मुख्यमंत्री पदाचो उमेदवार म्हूण अरविंद केजरीवालान केल्ल्या घोषणेक एल्विस गोमसानी येवकार दिला। गोंयांत एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाचो तांचो मेन अजेंडा। पैसे घेवन मात सरकारी नोकऱ्यो दिवचे ना म्हूण एल्विस उलयलो। आपाचे सरकार आयल्यार चालू स्किमी बंद जावच्यो ना, स्किमी सुदारतले म्हूण एल्विस सांगता। I have accepted the decision taken by the party, Aam Aadmi Party, to bestow upon me the privilege of leading Aam Aadmi Party in Goa and designating me as the chief ministerial candidate of the party. The people of Goa are now ready for the change, and the change only means up. तर आम आदमी पार्टीच्या सरकाराचो पयलो आनी सगळ्यान म्हत्वाचो मुद्दो म्हणल्यार टू रिस्टोर द रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ गोवा। 55 वर्सांचें जे सरकार चलयलें आनी खास करून गेले 20-25 वर्सांचें सरकार चलता आनी चलत आयलां आनी जे राजकारण ते करीत आयल्या तातूंत गव्हर्नन्स म्हणटा तें दिसूंकच ना, फक्त राजकारण दिसलां। आनी उदाहरण म्हणल्यार आतां ह्या म्हयन्यांनी जे चळवळी चल्ल्या, हालचाली चल्ल्या की एक मनीस काल पर्यंत हांगा आसलो, ताका वायट नदरेन आनी वायट उतरांनी पाचारलो वतालो, तो आज अचानक बरो म्हणटा आनी तो दुसऱ्या हितून वता। सो हे जे क्रॉस करंट्स चालू आसा हाजेर एक सिद्ध जाता की हांचे कडेन कांयच डायरेक्शन ना, आजुनूय तांचे कडेन डायरेक्शन ना। हांवूय सरकारी ऑफिसर आसलो आनी आज म्हजे सारके खुबशे सरकारी ऑफिसर आसात, पुलीस ऑफिसर आसात, सगळे बरे मनीस, पण कांय लोकांक तुमी भितर काडटा आसतनाच करप्ट करून उडयल्या। आज इट इज इन कॉमन नॉलेज द कायंड ऑफ मनी दॅट पीपल पे एंड हॅव पेड टू गेट जॉब्स। सो हे आमी बंद करतले। तर जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट करपाचो आमचो सगळ्यांत मेन एक विशेष असो मुद्दो आसतलो। हांव लोकांचे मुखार आज जाहीर करता, हे तांचे फसवणुकेक तुमी भुलचे न्हू, स्किमी केन्नाच बंद जावच्यो ना आनी ज्यो स्किमी आसा ते बरे स्वरुपान भायर सरतल्यो। पैसे खंयच्यान आयले, इतले पैसे कशे आयले हे विचारपाक बँकेच्या ऑफिसरांक अधिकार ना, अशें खंयच कायद्यात नमूद केल्लें ना म्हूण गोवा फॉरवर्डान आरबीआयच्या नव्या फतव्याक हरकत घेतल्या। गोवा फॉरवर्डान बुधवारा पाट्यावेल्या आरबीआयच्या ऑफिसात वचून आरबीआय गव्हर्नराक मेमोरेंडम धाडला। नोटबंदीक 42 दीस जाले, अजून परिस्थिती जाग्यार येना म्हूण ते आरबीआयक मेळूंक गेल्ले। इलेक्शन इश्यू आसाच। आता मुखार आनी काय एक्शन करून जाल्यार आमकां मागीर काळे बावटे घेवन बँकेच्या मुखार रावचे पडटले। 42 दीस जाले आनी ते 42 दिसाचे सेलिब्रेशन करपाक गोवा फॉरवर्ड आज जमल्या। आज गोवा फॉरवर्ड डेलिगेशन रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या जे पळय पणजी ऑफिस आसा तांच्या ऑफिसराक मेळ्ळे आनी आमी श्री उर्जित पटेल गव्हर्नर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया तांकां मेमोरेंडम दिला। बँकेक गर्दी आसतात आनी बँकेक कन्फ्युजन चालूच आसा। लोकांक पिसफुली आपले स्वताचे पैसे बँकेक भरपाक मेळनात आनी बँकेतली काडपाकय मेळना। ही पळय आतां पळय रिझर्व्ह बँक पळय चलयता ती एक तरेची फायनान्शियल एमर्जन्सी। सो हो अधिकार जो पळय प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाक पळय आसा तो अधिकार रिझर्व्ह बँकेन युसर्प केला काय कितें, तो बळकायल काय कितें रिझर्व्ह बँकेन? आमच्या देशा भितर एक पसून कायदो ना जो कायदो बँक ऑफिसरांक, बँक मॅनेजरांक आनी रिझर्व्ह बँकेक अधिकार दिता म्हजे कडेन पयशे कशे आयले ते इन्व्हेस्टिगेट करपाक, नाजाल्यार म्हाका ताचे प्रश्न विचारपाक, नाजाल्यार म्हजी ताचे एविडन्स रिकॉर्ड कर म्हूण सांगपाक। सो रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया इज एक्टिंग आर्बिट्ररी, अनफेअर एंड विदाउट ऑथॉरिटी ऑफ लॉ। 10% लोकां कडेन ब्लॅक मनी आसा आनी ह्या 10%तले 92% लोकां कडेन जी ब्लॅक मनी पळय आसा इट इज इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स, नॉट इन द फॉर्म ऑफ कॅश। सो 8% हे पळय 10% पळय ब्लॅक मनी वाले पळय म्हणटा तातूंतले 8%
92% इज इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स, 8% इज इन द फॉर्म ऑफ कॅश. आणि हे 8% लागून सरकार आणि रिझर्व्ह बँक 90% लोकांक इनकन्विनियन्स करता, त्रासांक घालता, सगळी घरच जाळून उडयता. हो अधिकार रिझर्व्ह बँकेक कसो मेळ्ळो, खंयच्यान मेळ्ळो, खंयची कायद्या खाला मेळ्ळो? की रिझर्व्ह बँक एक ऑटोनॉमस बॉडी ही आतां रिझर्व्ह बँक उरलेली ना. ही आतां रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया म्हणपाचें सोडून एका रिझर्व्ह बँक ऑफ मोदी म्हणपाचो टायम येयल्लो आसा. आणि आरबीआयचो गव्हर्नर हो फक्त रबर स्टॅम्प जावना. आरबीआयन आपल्याची स्वायत्तता वगडायल्या, ऑटोनॉमस म्हणटा तें कांय ना. आणि आरबीआयचे हांगचे अधिकारी आहात ते कांय उतर दिवंक शकनात, कित्याक तांकां खबर आहा, ते तांचे बॉडी लँग्वेज वेल्यान कळटा की तांकां खबर आहा की हें सगळें चुकीचें चल्लां. इतले मजगतीं रिझर्व्ह बँकेन पोन्ने 500 आनी हजारांच्या नोटींचेर डिपॉझिटांचेर घाल्ली 5,000 रुपयांची मर्यादा फाटीं घेतली. केवायसी कॉम्प्लायंट आशिल्ल्या अकाउंटांक डेपॉझिटांक मर्यादा आसची ना आनी कितले पयशे डेपॉझिट केल्यार बँकेचे ऑफिसरूय ते अकाउंट होल्डराक विचारचे ना. अकाउंट केवायसी नासल्यार विचारतले. 30 डिसेंबर मेरेन रद्द केल्ल्या नोटीचेर डिपॉझिटांचेर आरबीआयन 5,000ची मर्यादा घाल्ल्यान खवदळ पडिल्लो. घेऊया एक ब्रेक.